नमस्कार. दनपारच्या खबरात अपेक्षा पेडणेकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. कला आनी संस्कृती खात्यात स्कॅम जाल्ल्याच्या आरोपांचे चौकशेक मंत्री गोविंदाची तयारी. कसलेच स्कॅम ना, चौकशेक पुराय सहकार्य करता म्हूण गोविंद उलयलो. आपणे रिजायन कित्याक म्हूण जावचे, गोविंदाचो आरोप करप्यांक प्रस्न. राजकारणात कोणाच कडेन वैर ना, गोविंदान स्पश्ट केलें. रिजायन कित्या खातीर जावचे, कितें आहा, कित्या खातीर जावचे? स्पिकरान येदे व्हडले तुमचे एलिगेशन. ताजें उत्तर म्हाका दिसता तुमचे पत्रकार भावांनी सगळ्यांनी हाडलां मरे. म्हणजे एलिगेशन ते हें जालें ना, ते पत्रकार भावन हाडले ते एका ग्रुपाचे दोन तीन खूप गोंयचे मुख्यमंत्री कितें आसता तुमकां सांगतलो हे ना. हे तुमी जातकूच तुमचे कितें रिएक्शन जे स्पिकर. हांवें म्हजी रिएक्शन त्या फर्स्टूच डे दिल्लें आशिल्लें. परत परत आनी म्हाका दिवपाक म्हाका दिसता तुमी सगळेच हांगासर आशिल्ले, सगळ्यांक दिल्लें आहा हें रिएक्शन. आतां म्हाका थोडोसो मातसो बॅटींग करपा खातीर थोडोसो वॉर्म अप करून. बेशिस्त मिनिस्टर करून तुम्ही स्पीकरान सांगला कितें कितें बेशिस्त स्पीकर डिसिप्लिन नाही. तुम्हाला डिसिप्लिन म्हणल्यार कितें सांग म्हाका. डिसिप्लिन तुमी विटनस मरे ताका. गोविंद गावडे तुमकां कितलो मान दिता, संपूर्ण गोंयाक खबर आहा. मागीर बेशिस्त प्रमाणचो विशयूच येना. हांव हांगसर लोकां खातीर आयिल्लो आसा. लोकां खातीर ज्यो ज्यो काही गोश्टी म्हाका करपाक जाय त्यो हांव करतो. ओके, पण ह्या गजाली उपरांत ऑपोजिशन तुका चड म्हाका कित्याक करतले? हांव तयार आहा मरे. लेट मी आतां मातसो वॉर्म अप जावनी मरे म्हाका. हांव तयार आसा न्ही रे बॅटींग करपाक. कांयच विशय ना. म्हाका खबर म्हाजे भितर म्हागेलो कोणूच ह्या राजकारणा भितर दुश्मन ना. तुम्ही बॅटिंग करपाक वॉर्म अप जाता फेअर इन्क्वायरी म्हाका खबर ना. आतां तुमी म्हणटा न्ही रे, तुमी म्हणटा न्ही रे, सपोज जर कोण जर आसा न्ही म्हाकाय चार्ज जावपाक न्ही रे. आय ऑल्सो वॉन्टेड टू बॅट न्ही रे. आफ्टर इट इज अ गेम. सर फेअर इन्क्वायरी जावपाक तुम्ही अरे हांव सदांच सांगता, हेजे पयलूच सांगिल्लें आसा, आतांय सांगता, सगळें कितें समर्थन आसतलें. एसटीक आरक्षण मेळचें म्हूण विधानसभेचेर मोर्चा हाडप्यांक पुलिसांनी मेर्शे सर्कला कडेन आडायले. विधानसभेच्या वाठारात कलम 144 लायला. एसटीक आरक्षण मेळचें म्हूण विधानसभेचेर मोर्चा हाडटले म्हूण मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशनान जाहीर केल्लें. म्हाका दिसता गेल्ली 12 वर्सां आपलो डिमांड, तांचे वेगळे वेगळे डिमांड आसात. 12 भितर डिमांड, आनी ते सगळे जर तर मेळटले जाल्यार तांचो मत अशें आसा की पॉलिटिकल रिजर्वेशन एक भितर तांकां मेळपाक जाय. टायम एंड अगेन फाटले फावट एसेंब्ली सेशनान सुद्दां विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान मुख्यमंत्र्याक थंय ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस विचारिल्लें, आनी फ्लोर ऑफ द हावसार मुख्यमंत्र्यान म्हाका दिसता खंय तरी एक फोट मारली की तांकां सांगलें की आमी तुमकां रिजर्वेशन दिता. आनी जेन्ना सेंटरांतल्यान जें लेटर आयलें तेन्ना कळून आयलें की स्टेट गव्हर्मेंटान रिएडजस्टमेंट मागिल्लो. जेन्ना तुमी तांकां रायटूच दिवना तेन्ना रिएडजस्टमेंटाचो प्रश्नूच येना. सो म्हाका दिसता ह्या सरकारान तांचे जे रायट्स आसा ते डिप्रायव करचे न्ही. मोर्चा हांगा येयला आमचो पणजे जे आमी कॉन्स्टिट्युशनल रायट मागपाक येयले. आमी कांय अशें अनवॉन्टेड मागो येवना. जे कॉन्स्टिट्युशनान बरयल्या ते एसटी कम्युनिटीक मेळपाक जाय कॉन्स्टिट्युशनल रायट. तो रायट एसेंब्ली रिजर्वेशनाचे जे 4 सीट आसात ते 10% 10.3 कितें आमचो कोटा आसा. तो 4.4 आमचे जे आमदार आसात ते रिजर्व कोटा ते मेळपाक जाय म्हणून तो आतां इतलो वर्साचो आमचो डिमांड आसा. तो मेळपाक जाय आमकां. गोंय लिबरेशन जावन 60 वर्सां जालीं पूण ट्रायबल लोक खंय आसा आतां? ट्रायबल लोक सगळे शेणलेले आसा. आनी हे जे कोण आसात पळय गोंयान भायले लोक येतात ते फक्त ट्रायबल लोकांचे जमनीचेर एम्प्लॉयमेंटाचेर जावं त्यांच्या बिझनेसाचेरच घालो घालता. सो ट्रायबल लोक खंय वतलो? सो ट्रायबल पीपल शूड अवेअर. लोकसभा वेंचणुकेचे तयारेचे नदरेन केंद्रीय फुडाऱ्यांबरोबर चर्चा जाली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. मोदीचे सभेची तयारी खंय मोठ्या प्रमाणात चालू आसा. बजेटाचेर उलंग न्हयकार. दिल्ली विजीट जी आशिल्ली ती लोकसभेच्या इलेक्शनाच्या दृश्टीन तयारी आणि बाकीच्या सगळ्या डिस्कशना खातीर आशिल्ली. निश्चितरित्या त्यानुसार आमचे सेंट्रल पार्टी लिडरशिपे कडेन डिस्कशन. मोदीच्या सभेची तयारी ऑलमोस्ट म्हणजे फाल्यांपर्यंत पूर्ण जातली. पण नेटान तयारी सुरवात आसा. 50,000 प्लस लोक ह्या मिटिंगेक उपस्थित रावतले. विकसित भारत विकसित गोवा 2047 ह्या थेमीचेर ही सभा जाता.
ती समेस्तर गोंयकार खूप मोठ्या प्रमाणात उपस्थित बजेटाची तयारी नेटान सुरू आसा. बजेट कशें आसतलें ते हांव पयलीं कशें सांगतो ना, बजेट कशें तयार आसतलें मागीर सांगता. बेतलान इंडिया एनर्जी विकाचे फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे येवकाराक तयारी नेटान 6 ते 9 फेब्रुवारी मेरेन एनर्जी एक्झिबिशन परिशदांचे आयोजन. सुवातेर 6 देशांचे पवेलियनूय आसतले. मंगळारा प्रधानमंत्री 4 प्रकल्पांचे उक्तावण करतलो. मडगांव बस स्टँडार जाहीर सभाय जातली. इंडिया एनर्जी विकाचे जे दुसरे एडिशन आहा ते गोंयांत जाता आनी ते 6 फेब्रुवारीच्यान सुरू जाता आनी 9 फेब्रुवारी पर्यंत हांगासर बेतलान ONGCची जी प्रॉपर्टी आहा थंय ते जावपाचे आहा. तेजे इनॉग्रेशना खातीर देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांगासर येतले. ते 6 तारखेक सकाळीं हांगासरलो इंडिया एनर्जी विकाचो इव्हेंटाचें ओपनिंग करून मागीर ते सरकाराचो कार्यक्रम जो मडगांव जावपाचो ते कार्यक्रम अटेंड करपाक वयतले. मोदीचो हांगासर कार्यक्रम असो आसतलो की ते हांगासर येयल्या उपरांत ओपनिंग जाल्या उपरांत तेंचे थोडे हांगासर डेमॉन्स्ट्रेशन आहा. ते डेमॉन्स्ट्रेशन जाल्या उपरांत ते स्टॉल्स पळयतले. स्टॉल्स पळयल्या उपरांत ऑयल आनी गॅस कंपन्यांचे CEOs जे आहा तेंच्या बरोबर तेंचे रावंड टेबल जावपाचे आहा. तेजे उपरांत ते हांगासरलो कार्यक्रम दनपार पर्यंत सपोज मागीर ते गोंय सरकारच्या मडगांवच्या कार्यक्रमा खातीर हांगासरल्यान भायर सरतले. मागीर तेंची थंयच्यानूच ते परत वचपाक वयतले. ह्या इंडिया एनर्जी विकाक हांगासर 120 मायज कंट्रींतल्यान 35,000 मायज ग्लोबल एटेंडीज येवपाचे आहा. 400 सुमार ग्लोबल स्पिकर्स हांगासर आसतले. 4,000 कॉन्फरन्स डेलिगेट आसतले. 80 मायज कॉन्फरन्स सेशन्स हांगासर जातली. 350 मायज कंपनी एक्झिबिटींग कंपनीज हांगासर आनीक एक गजाल हांगासर आमकां आयको येता की हांगा जो ONGCन जो हो तेंची प्रॉपर्टी आहा जी एक्झिबिशन ना खातीर जी डेव्हलप केल्या हांगासर फुडाराक एक्झिबिशन्स चालू दवरपा खातीर वेगळे सेंट्रल गव्हर्मेंटाची वा वेगवेगळी प्रायवेट एक्झिबिशन चालू करपा खातीर हो वेन्यू ओपन जातलो. आनी इतलें कळटा की इंडिया एनर्जी वीक जो हांगासर गोंयांत फर्स्ट टायम जाता सेकेंड एडिशन ते हांगासर परमनंट वेन्यू म्हणून तेका अनाउन्समेंट जावंक शकता अशें सद्या तरी सुत्रां कडल्यान आयकुपाक येता. स्टुडंटां खातीर लौकीक शिलकार. ब्रेस्ट कॅन्सराचेर 4.20 लाख मोलाचे इंजेक्शन पेशंटांक फुकट दिवपी गोंय पयलें राज्य. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे उलयलो. पेर्तुजुमाब त्रास्तुजुमाब मिक्स इंजेक्शन ब्रेस्ट कॅन्सर उपचारांक येता. आयतारा GMCत पयल्या दुयेंतीक इंजेक्शन दिलें. टाटा कडेन कबलात केल्या. फुडल्या 16 म्हयन्यां भितर गोंयांत खंय फूल फ्लॅश कॅन्सर हॉस्पिटल. ब्रेस्ट कॅन्सराचेर फुकट उपचार दिवपी गोंय पयलें राज्य. 4,20,000चे इनिसांव आयतारा GMCत पयले फावट पेशंटाक दिलें. आरोग्य मंत्री विश्वजीत सांगता. आनी आयज आमी नवें इंजेक्शन एक मोनोक्लोनल आमी नवें इंजेक्शन सबक्युटेनियस आमी चालू केल्लें आसा. एक पर्टुजुमॅब ट्रस्टुजुमॅब हे कॉम्बिनेशन इंजेक्शन आसा ते सबक्युटेनियस दिवचें पडटा आनी हे आमी पयले पेशंटाक आयज दिल्ले आसा. हे इंजेक्शनाचो कॉस्ट आसा 4,20,000 आनी हे पेशंटा खातीर दिवपाक म्हणून आमी वर्साक म्हाका दिसता असले जे पेशंट आमकां हे लागतले एक 10-12 अशे पेशंट येवं शकता जेंकां ह्या तरेचे ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल दिल्ले तेंचें जीवन आमी वाचूं शकता. गोवा पयलें राज्य आसा, पयलें गव्हर्मेंट गोवा मेडिकल कॉलेज पयलें हॉस्पिटल आसा गव्हर्मेंटाचें जे खंय आमी फ्री ट्रिटमेंट आमी दिवपाचो आनी इंजेक्शनाक आमी इन्क्लूड केल्लें आसा. टाटा मेमोरियला कडेन कबलात. गोंयांत कॅन्सराचे फूल फ्लॅश हॉस्पिटल 16 म्हयन्यांत तयार. डिझायनान मातशें वेरिएशन केल्लें ते सगळे आमी बिकॉज वी आर इन MOU with Tata Memorial but we have to go as per exactly what they say. So that is going on. Minute that happens, full swing. Like how we put up the SSB, we'll put that up. Same agency is building it. सो कितले महिने वचपाक जाता सर? 14 म्हाका दिसता from the time that final drawing is done, say 14, 16, 16 months. Contractor finalized, everything finalized, the drawings काय होतं ते ready to go. थोडं कॉस्ट वाढलेलं आहे. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. लोलया फिल्म सिटी जावची म्हूण थंयची कोमनीदाद फावराद. कोमनीदादीचे बसकेक 108तले 54 वांगडी आशिल्ले. 50 जाणांनी तेंको दिलो. चौगांचो विरोध. ते वटेन लोलयेच्या कांय लोकांक फिल्म सिटी नाका. आमच्यो जमनी घेवं नाकात म्हूण पंचायती भायर निदर्शनां. 54 मेंबर हजर आशिल्ले. 54 मेंबरां भितर 50 जाणांनी फिल्म सिटी खातीर खास मिटींग आली. 50 जाणांनी सपोर्ट केलो ही फिल्म सिटी जावची म्हणून. 4 जाणांनी विरोध केलो. थोडे मिसअंडरस्टँडींग आसा की फॉर्मेलिटी जावना म्हणटात किंवा ते हे ना सो तांकां दिवपाक शकना. पूण ताका जेन्ना
जे गव्हर्मेंटाचे नोटिफिकेशन आसत, सरकारी जर प्रोजेक्ट आसत आनी सरकाराक जाय आनी कमुनदाराची जर कन्सेंट आसत जाल्यार सरकार जाय तितली जमीन आमी दिवंक शकतात, ते तांकां वाचून दाखयलें. ग्रामसभा जावचे पयलीं खंयची ऑथॉरिटी तर्फे किंवा तुमचे तर्फे कोण विरोध करता तांकां समजोवपाचो बी प्रयत्न जातलो काय ते जायल्यार आमी करूंक शकतात. आमकां कन्सेंट जमीन दिवपाची मतलब तांणी खूब डिस्कस करपा पयलें, म्हाका समजोवपा पयलें. हांवें क्लियरली सांगलें हें तशेंच मान जावपाचें ना, हें स्क्रॅप जावपा जाय. टोटल इलिगल, फूल प्रोसेस इलिगल आनी गव्हर्मेंटान जे हें दिलां आपल्याक कितें इन प्रिंसिपल अप्रुवल दिला येशी, तें आमी टोटली इलिगल. बिकॉज हांगाच जर आमी ते इलिगली घेतात फुडें ते सगळेंच इलिगल न्ही. ह्या सायडीच्यान पंचायत आसा, पंचायत वाठारांत जवळ जवळ 70-80 लोकांनी मूक प्रदर्शन केली आनी विरोध दाखयलो. फाल्यां जर खरेले हांगा जर फिल्म सिटी आनी प्रोजेक्ट जर ह्या गव्हर्मेंटान आमचेर लादलो फोर्सिफुली, तस जाल्यार हांगा ना म्हणल्यार अख्ख्या काणकोण तालुक्यांत 30 ते 40 हजार तरी पॉप्युलेशन वाडटलें. तेन्ना हांगची स्थिती कितें जातली? आज मुखाली जी पिढी आसा ताचे खातीर आमी हो सगळो जागो राखून दवरप आनी हो सगळो निसर्ग जागो राखून दवरप, किंवा आमगेल्या येता त्या पिढयेक भुरग्यांक निवळ उदक कशें मेळटलें, निवळ अन्न कशें मेळटलें, तांगेलें जिवन कशें सुखी जातलें ह्या बाबतींत विचार करपाची खूब गरज आसा. ही कॉमन लँड विलेजीच्या फुडली पिढये खातीर ही जमीन जी सांबाळून दवरली आहा ती अशें करून ते काबार. सो तुमकां वन टायम सेटलमेंट करून काबार करपाक जाय जमीन. गांवांत जी जमीन आहा तुमकां थिंगसून भायरसून भायल गांवांसून हिंग येवन तेच्यान तें चोवपा आहा आपले कबीलदाद आसा काय ना ती चोवपा नाका. तर ते वन टायम सेटलमेंट करून ती जमीन काबार करूंक शकता. ओपोज आसा हो आमच्या सभापतीन पळोवपा जाय. ताका जर दिसता की हांगा ओपोज कोणाचो ना, 1-2 जाण 4 जाण ओपोज करतात, जाल्यार हो लोकांचो क्रावड पळोवपाचो आनी तेणें डिसिजन घेवपाचें. हो 4 जाण वा 150 लोकांचो न्ही, हो जवळ जवळ 1000-1500 लोकांचो गांव आसा. हो तांचो रायट तांकां दवरपाक जाय. जो वेळ पर्यंत गव्हर्मेंट लोकां बद्दल चिंतना तो वेळ पर्यंत कोणाचेच बरें ते करूं शकपाना. हे 101%. रिकॉल जाता जी IITची हें जाल्ली तशी, IIT लागून जे आंदोलन जाल्लें तशें, IIT लागून आंदोलन जाल्यान एक व्हडली मेगा ग्रामसभा भरलेली. तेन्ना ही तशीच जातली काय कितें अशें लोकां मदीं आतां उलोवप चालू आसा. एक मोठी ग्रामसभा जावन आतां चडावडीचें जशें वातावरण निर्माण जाल्लें तशें जातलें काय कितें. तेन्ना आमी आमची मेंबरां विचारल्यार तुमी जे विरोध करता तांकां समजोवपाचो तुमी यत्न करतले काय म्हणजे तेणी ताका मान्यता दिल्ली आसा की ते चडांत चड लोकांक समजोवन पॉझिटिव्ह करतले अशें. स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान बाबेश बोरकर. अयोध्येत रामलल्लाचे प्राणप्रतिष्ठे उपरांत राम भक्तांचे अयोध्या वारीक नेट. दिसाक लाखांनी लोक बालक रामाचे दर्शनाक. सरासरी 3-1 लाख गोंयाच्यानूय राम भक्त अयोध्येक चल्ले. प्रुडंटाचो प्रतिनिधी सरयूचे देगेर रामाचे जल्मभुयेंत भव्य दिव्य नव्य राम मंदिरात पावलो. खासा रिपोर्ट. आमी सध्या आसा मोपा एअरपोर्टार. तर मोपा एअरपोर्टार आमी हे खातीर आसा कारण आयज आमी जी परशुराम भूमी गोवा म्हणटा थंयच्यान राम जन्मभूमी अयोध्या हांगासर आमी वचपाचे आसा. तर आमी अयोध्येत पावल्या. तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवपाक शकता जे अयोध्येचे राम मंदिर ते तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवपाक शकता. जशें आमी तुमकां सांगलेलें, आमी जेन्ना मोपाच्यान भायर सरले आमी सांगलें की जेन्ना आमी अयोध्येक वता तेन्ना आमी तुमकां आमच्या वांगडा अयोध्येक व्हरता आनी तुमकां आमी आयज हांगासर भोंवडावपाक हाडला अयोध्येक. आमी अयोध्येचे जे वाट्यो आसा ते दाखयल्यो, तशेंच एअरपोर्ट जे नवें जाला ते दाखयले. आतां राम मंदिर आसा ते आमी तुमकां दाखयतात. हम लोग यहाँ मतलब बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं. मतलब 500 साल वाला जो खुशी है उसमें मतलब पूरा हुआ है. और हम तो यहाँ अयोध्या वासी हैं. हम लोग 34 साल हो गए. बहुत खुशी हुई मन में, बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई दर्शन करके. बहुत बढ़िया दर्शन हुए. लग रहा है हम लोग दर्शन करके. हम लोग कभी पहले घर भी यहीं पे था तो हम लोग भी देखे थे राम मंदिर में. जब भगवान जी टेंट में थे तब भी हम लोग देखे थे. और जब उनका घर बन चुका है हम लोग तब भी उन्हें देखते हैं. बहुत अच्छा. हे जे देऊळ आसा अयोध्येन हनुमान गडी, त्या हनुमानाच्या देवळान आमी आत्तां वचून येयल्या. ह्या मंदिराचें म्हत्व अशें आसा की हे थंय हनुमान हांगासर जे संपूर्ण जे अयोध्या आसा त्या अयोध्येचे राखण हनुमान ह्या हांगासर गडाचेर वचून करताले. जेन्ना आमी देवळान भितर गेले तेन्ना आमकां मनमोहक असे दृश्य दिश्टी पडले. जे देवूळ आसा
जे रामलल्लाचे जे अयोध्या हे जे राम मंदिर आसा ते मनमोहक आसा, जे ताजे भितरल्यान जी तेजी कारिगिरी जाल्या ती सुद्दां जर तुमी पळयत जाल्यार ती मनमोहक अशी कारिगिरी आमकां दिश्टी पडटा. स्टुडंटा खातीर अयोध्येच्यान स्वप्नील तारी आनी सगळ्या राम भक्तांक जय श्रीराम. कोंकणी भाशेत आतां जायत्यो संदी तयार जावपाक लागल्यात, पूण कोंकणी संशोधन साहित्य हातूंत येवपी तरणाट्यांचें प्रमाण सापूच उणें. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत 37व्या राजभास दिसाचे कार्यावळीत उलयलो. मुख्यमंत्र्यान 67 जाणांक पुरस्कारान सन्मानीत केले, जाल्यार 20 जाणांक शिश्यवृत्ती दिली. कोंकणी ट्रान्सलेटर मेळनात म्हूण मुख्यमंत्री परत एकदा उलयलो. साहित्य किंवा लेखन नाटक आसतलें किंवा संशोधन आसतलें खूब कमी जालें आसा. आमकां अपेक्षा आसा की चडांत चड तरणाटे ह्या क्षेत्रांत येवपाक जाय आनी ताची गरज आसा. म्हणून तुमी सगळ्यांनी तो प्रयत्न करचो. तुमचो सगळ्यांचो प्रयत्नाची गरज आसा. सरकार म्हणूनय ताका वेगवेगळ्यो गजाली आमी सातत्यान हाजे फुडें करतले. आयच्या दिसा जेन्ना आमी कोंकणी भाशेक राज्य म्हणून आमकां जेन्ना वळखतात, आमी एक शेड्यूल कोंकणी भाशा घेतल्या उपरांत आमकां जेन्ना जेन्ना देशाचेर एखादो कोंकणी ट्रान्सलेटराची गरज आसता, कोंकणी भाशा ट्रान्सलेटर आनी तो मेळना म्हटलो काय हे जर राज्य भाशा मिनिस्टर किंवा एड्युकेशन मिनिस्टर तुमकां वायट दिसता. हांव म्हणजे स्पश्ट मत आनी प्रांजळ मत व्यक्त करता. मगोच्यो सगळ्यो कार्यकारी समिती बरखास्त. सगळ्या कार्यकारी समित्यांचो कार्यकाळ सोंपलो. मगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकराची घोशणा. लोकसभा वेंचणुकेक बीजेपी पुराय तेंको. मडगांवां मोदीचे सभेक मगोचे कार्यकर्ते वतले. दिवचलच्या नरेश सावळाचो राजिनामो मगोन मानून घेतलो. नरेश सावळ एक राजिनामो दिलो अकस्मात. तो राजिनामो आमी एक्सेप्ट केला. 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत सगळे समिती सोंपिल्ले आसा. आज आमी मतदारसंघ समिती म्हणून आसता मगो पक्षाच्यो त्यो सगळ्यो आमी बरखास्त केल्या. आनी नरेश सावळ हो वर्किंग कमिटीचो एक प्रेसिडेंट आशिल्लो. तो राजिनामो दिल्यार ती समिती आमी बरखास्त केल्या आनी सगळे अधिकार आज केंद्रीय समिती कडेन आमी दवरल्या. आमच्या इलेक्टेड मेंबर्स ZP आसूं, सरपंच आसूं, कावन्सिलर आसूं, ते आमच्या बरोबर ह्या केंद्रीय समिती बरोबर आसतले. आज आमी लोकसभेची निवडणूक लागीं आयल्या आनी लोकसभेची निवडणूक आमी आज सरकारान भाजपा बरोबर आसा तेन्ना आमी डिसिजन घेतिल्लें आसा की लोकसभेक भाजपा बरोबर वचपाचें. ते जो कॅन्डिडेट नॉर्थ आनी सावथाक दिता त्याचे बरोबर मोगो पक्षाचे सगळे कार्यकर्ते, वोटर्स आनी पदाधिकारी आसतले. तशेंच आमचे पंतप्रधान मंगळारा सावथ गोवाक येतात तेन्ना मोगो पक्षाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक आमी थंय त्या मिटींग एटेंड करची अशें आव्हान करता. हांव सगळ्या मोगो पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक किंवा मेंबराक सांगूंक सोदतां की पब्लिकाक जेन्ना आमी उलयता तेन्ना शिस्तीत उलोवचें, बेशिस्त खोपोवन घेवचें ना आनी मोगो पक्ष कारवाई करपाक फाटीं सरचो ना. मार्रा पिळर्णा मूळ पंजाबचो NS धिल्लन म्हणटा तो 77 वर्साचो बिझनेसमॅन ताच्या बंगल्यांत मेल्ले अवस्थेत सांपडलो. ताच्या आंगार घावे आसात. ताचे भांगारूय गायब. पुलिसेन खून आनी चोरयेची केस रजिस्टर केल्या. पुलिसांनी भोपाल MP दोग दुबावितांक धरले. मॉर्निंग में इनका बॉडी मतलब it was found by his staff. Prima facie it seems like there are injuries on his body and इनके जो ज्वेलरी है, ज्वेलरी भी मिसिंग है. So we are registering an FIR under 11 sections also and we suspect somebody
तो वी आर ऑलमोस्ट in the part of investigation whether they have committed this offence or not. We are registering case of murder and robbery, but we have almost zeroed down the people. दिल्लो साहब इधर से कब से रह रहे थे इधर, कुछ पता है? 2016 से इधर रह रहे हैं. लास्ट नाइट कोई इनसे मिलने आया था, कितनी सच्चाई Some इसमें? guest has been arrived into this. No, villa? I told you he's into the hospitality business. So guests used to come. तो इनके गेस्ट भी आए थे. So that is what I said. It is we are in the initial stage of investigation. People had come to meet him. So some people are missing. So we are we are looking into all those aspects. So he was staying alone? He had some people to assist him. He had a manager also. मजगती पोलिसांनी खुनाच्या केशींतल्या दोग दुबावितांक धरले. धरला तातूंत जितेंद्र रामचंद्र शाहू आणि नितू शंकर राहुजाचो आस्पाव. दोगूय रावपी भोपाळचे म्हूण माहिती. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मोपा एअरपोर्टावेल्यान मोर्जे हरमल वचपी ट्युरिस्टांक द्रविडी प्राणायाम. सायनबोर्ड सारके लावंक नाशिल्ल्यान मोर्जे हरमल वचपी ट्युरिस्ट म्हापश्यां पावतात. थंयच्यान परत भोंवडी. ट्युरिस्टांचे बोल्सांक फुकटचो खार. खासा रिपोर्ट. मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचो टुरिझमाक मोठो लाव जातलो म्हूण सरकार नेटान सांगता. मोपा विमानतळाचेर टुरिस्ट व्हडा प्रमाणात देंवतात. मात विमानतळावेल्यान मोर्जे हरमला वचपी टुरिस्टांक द्राविडी प्राणायाम करचो पडटा. सायनबोर्ड सारके नाशिल्ल्यान ते सगळे म्हापश्यां पावतात. थंयच्यान आपल्या डेस्टिनेशनाचेर पावता म्हणसर तांकां नाका पुरो जाता. बोल्साक फुकटचो मार बसता तो वेगळोच. ज्या बोर्डार मोर्जे हरमल ही जे दर्या देगे आसात ते म्हापसाच्या दिशेन दाखयल्ले आसात. कोलवाळे हो बोर्ड आसा. खरें म्हणल्यार मोर्जे हरमल वतलो जाल्यार पेडणेच्यान दुसरो रस्तो आसा आणि त्या रस्त्यान एकदम शॉर्ट रस्तो आसा आणि शॉर्टकट पडटा. थंयसर जर वतलो जाल्यार सुकेकुळण हांगा सारको दिशादर्शक फलक लावप गरजेचें आसलें. मात थंय लावंक ना. थंय फक्त दोनच जागो दाखयल्यो, एक पणजे आणि दुसरो पेडण्या. त्या खातीर जे ट्युरिस्ट मोपा एअरपोर्टा वयल्यान येतात ते कोलवाळे येतकूच तांकां दिसता आतां हरमल वयतलो जाल्यार तांकां म्हापसा वयचें पडटा. म्हापसाच्यान हरमल आनी मोर्जे वचचें पडटा. दुसरो एक इंट्रस्टिंग गजाल म्हळ्यार म्हापसा सायटीन आशवे 18 किलोमिटर दाखयला. आशवे एक्चुअली मांद्रे त्या खातीर थंयसर दाखोवपाक जाय आसलें, मात थंय दाखयल्लें ना. डायरेक्ट म्हापसा येवचें पडटा. आतां हो बोट नेमको खंय व्हरता तें आमी पळोवया. खंयच्यान नेमकें डायवर्जन दाखयलां तें आमी पळोवया. सायनबोर्डा प्रमाण दाखयता ते दिशेन गेल्यार आमी म्हापश्यां पावत आयले. कोलवाळे पावले थंय हो बोर्ड. आता आमी आसा आमच्या फायनल स्पॉटार, तो म्हणजे कोलवाळी जेरी लागली. कोलवाळी जेरी फुड्यान जो फ्लायओवर आसा त्याच्या आयल्यान एक बोर्ड लायला आणि लेफ्ट सायडीन वचपाक डायवर्जन दवरला. त्या बोर्डार अशें बरयला लेफ्ट सायडीन वतात हरमल पावतले, मोर्जे पावतले आणि वागातोर पावतले. म्हळ्यार आमकां जर टुरिस्टांक जर मोपा एअरपोर्टा वयल्यान हरमल किंवा मोर्जे जर वतलो जाल्यार तांकां कोलवाळे येवन डायवर्जन घेवन म्हापसाच्यान शिवोलच्यान तांकां जो रस्तो आसा तो दाखयता मोर्जे आनी हरमल वचपाक. आमीच जर पळयलें जाल्यार ही प्रकरणां कांय नवीन न्ही गोंया खातीर. येरादारी खात्याचे वेगवेगळे प्रकार जे आहात ते आमकां उक्ताडाक येत असतात आणि ह्याच फाटभुंयेचेर हो एक नवीन प्रकार जो आसा तो आमी तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न केला. प्रुडंटा खातीर साहिल नार्वेकर. दरेक जिवाक जगपाचो अधिकार. फाटले 1.5 वर्स जाले पणजे तोकावेल्या भोवत्या सुण्यांची एकलो कुयदाद घेता. एके बँकेचो क्लार्क अर्दो पगार हे मोने जातींचेर मोडटा. फुडें भोवत्या जनावरांक शेल्टर होम बांदपाचो प्लान. पॅट्रन माळेत, पॅट्रन पाय, वसंत पै. हॅलो अँड वेलकम टू दीस एपिसोड ऑफ पॅट्रन. आयज आमी आसा टोका करंजळे हांगासर आनी आमच्या कडेन आयज आसा वसंत शांताराम पै, जे गेले वर्सभर हांगासर जे स्ट्रे डॉग्स आसा, ह्या लोकेलिटीन जे स्ट्रे डॉग्स आसा तांकां फीड करता, तांची केअर घेता आनी सेल्फलेसली हे तेंचे वर्सभर जे आसा ते काम चालूच आसा. एक वर्स माहीत जालें, 2 वर्सां जायत आयलीं आतां. इट ऑल स्टार्टेड ओन चवथीक म्हाका कोणें तरी हें केलो. दुसऱ्या दिसा गणपती आशिल्लो आमगेर. यू कॅनॉट डू दीस आनी अशें अशें म्हणटालो. आनी मागीर आतां तेन्ना आनीक चड सुरू जालें म्हजें. एंड दीस वील कंटिन्यू टील आय डाय.
आसा म्हणसर हांवें चालूच दवरतलो काम. कित्याक हांव म्हणणें म्हजें कितें, एवरीबडी हॅज गॉट रायट टू लिव. सगल्यांक जगपाचो अधिकार आहा. आनी दुसरें म्हणल्यार सांगपाचें म्हणल्यार पीपल शूड नॉट हेट द एनिमल्स. एकटो डॅक्स्टर ब्रगांझा म्हणून IAS ऑफिसर, ताणें असो खूब हेल्प केला. म्हणल्यार मोरली सपोर्टेड मी. आनी लोकांनी आनी कोणें तुमकां अशें सपोर्ट बीन केला आनी बाकीचें फंडींग जावं तशें कितें? फंडिंगाचो प्रश्न ना. आय विल स्पेंड माय ओन मनी. ना आय एम वर्किंग इन अ बँक. आय एम अर्दी तरी सॅलरी हांव उडयता तांचेरूच. सो तुमी कोणा कडसून अशें फंडींग बी तशें कांय ना, म्हणजे तुमचें स्वताचें ओन तुमी? ओन, सगळें ओन. हांव वॉन्ट ओन्ली मोरल सपोर्ट, दॅट्स ऑल. तो लोकांनी करचो, तो लोकां कडेन ना सद्या. आनी हांव आतां व्हेरी शॉर्टली आय विल बी टेकिंग VRS व्हेरी सून. वीथ गॉड ग्रेस, इफ माय वन वर्क इज डन, आय विल बी स्टार्टिंग अ शेल्टर होम with at least 50 to 60 dogs in starting. Governmentan vaccination करचें. म्हजे कडेन ऑलरेडी 2 जाण आसा स्टे डॉग्सूच ते. तांकां पोसल्या तांकां? हय, पोसल्या. तांकां खंय सोडना. तर हे आशिल्ले वसंत शांताराम पै, जे गेले वर्सभर 20 ते 25 अशे हांगासर जे कुत्रे स्ट्रे डॉग्स आसा तांकां ते हांगासर फीड करता, तांची कॅर घेता. आनी तांचे फुडें वचून अशी वीश आसा की तेंच्या खातीर जे स्ट्रे डॉग्स आसा ह्या लोकेलिटीन तेंच्या खातीर शेल्टर होम तांकां एक बांदपाचें आसा. तर पेट रनच्या आयच्या एपिसोडान इतलेंच. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल मांद्रेकारा वांगडा हांव कानिफनाथ तारी. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.